मोगाच्या कार्मेल किरण विक्षकांनो मुझे प्रणाम. जे कितें आमी पळयतांव आयकतांव तें आमच्या चिंतपाचेर आनी आमच्या करण्याचेर प्रभाव घालता. देखून आमी बरें आसा तें वाचूंक, पळोवंक आनी उलोवंक जाय. बरें वाचप बरें चिंतप दिता. बरें चिंतप बरें काम करूंक प्रेरण दिता. बरीं कामां जिविताक खरो अर्थ दिता. अर्था बरी जिवीत काळजाक खरी कुशालाय दिता. असली कुशालाय आपणाच्या जिवितांत आपणायली एक सांत जावन आसा आविलाचें सांत तेरेस. कोण हें सांत तेरेस? स्पेनाच्या आविलांत 1515 मार्चाच्या 28 तारीखेर याका मंतानाच्या कुटुंबांत जल्मली एक चली. तिचे बापायचें नांव आल्फोन्सो दे सेपेडा आनी तिची दुसरी पतीन ब्रिट्रिस, तेरेसाची आवय. ती 12 भुरगीं. आपल्या भुरग्यांनी वेळ विबाडिनाशें आनी वायट संवयांक पडनाशें राखूंक वडिलांनी वाचपाची संवय भुरग्यांक शिकयली. सांतांचो आनी मार्तिरांच्यो जिणयो काणयो आयकले वरवीं सासणीक जिविताची सता ल्हान प्रायेरच ती शिकली. प्रत्येक जावन तेरेजा थंय तसली सूर बाव उदेवून आयली. ती 13 वर्सांची जाताना तिची आवय देवादीन जाली. तेरेसाचें मन संवसारांतय ओडूंक सुरू जाली आनी पयलेंचें देवस्पण उणें जालें. ती कुडीन सोबीत, मतीन चुरूक, उक्त्या मनाची आनी मैपासाची. हेरांचो मोग मैपास आशेताली. तिच्या प्रायेच्या चलयां बरी ती जियेताली जाल्यारय वायटाचें अपाय येताना ती बापूय कडेन उक्त्यान सांगतली. 1535 नोव्हेंबराची 2 तारीख आविलाचे इन्कार्नेशन कॉवेंतांत कार्मेलीत माद्र जावंक ती भितर सरली. माद्रीचें सादारण जिवीत जियेवन आसल्या तिचे थंय काळजांत एक झूज चलतालें. संवसार वा देव विंसोण करूंक मागण्याची वाट तिणें धरली. त्या मागण्यांत तिरासण तिणें सांबाळली. 1554 तिचें संपूर्ण मन परिवर्तन जावचें एक घडीत घडता. एक कोपेलांत सोमयाच्या इमाजेचेर सोमयाचे गाय आनी रगत तिका जिवे जिवे भोगले. तक्षण तिचे भितर नवी भक्त उदेली. सगळ्या तिच्या मनान, काळजान आनी सत्तेन देवा थंय ती परतली. येदोळ पर्यंत तिचें जिवीत ती जियेवन आसली, पूण आतां तिचे थंय जेजूक जियेवंक तिणें सोडून दिलें. तक्षण तिचेर जेजून ताची मोगाची रुजवात दाखोवंक सुरू केली आनी मागण्या जिविताच्या शिखराक तिका पावयली. 1582 ऑक्टोबराच्या 4 तारीखेर सिस्टर अन्नाच्या हातांत तिणें प्राण केलो. तिचें जिवीत आनी तिच्या मागण्या जिविताचेर तिणें बरयल्लीं बरपां आज म्हणसर क्रिस्तांव आनी हेर धर्मांचे तज्ञानी शिकपी मनीस मनशांचो देवा कडेन एकवट कसो जाता म्हणलें सोदून काडूंक वापरतात. तिच्या बरपांत हांव प्रेरणाची झरस वाळून आयला. अख्ख्या पवित्र सभेन तिका मिस्तिकांची दोतोर म्हणलें व्हडलें नांव दिलां. मोगाच्या न्हू युवप्राय जावन आसा कुशालाय, सत, जिविताचो अर्थ आनी जिवितान कितें पुणी नवें जावन सोदची प्राय. पूण ह्या सोदनेंत थोडी मात्र आपणे चिंतल्या शेवटाक पावतात. कित्याक ह्या प्रायेर आसची ती उमेद क्रमेण जावन निवून वेता म्हणलें चिंतप आसा. पूण आविलाचें सांत तेरेस खंयची प्राय जावं कोणाच्या काळजांत ही युव सकत आसा, तिरासण आसा, तांकां सरू साध्य म्हणलें आपल्या जिविता मुखांतर दाखोवन दिता आनी आमकां सर्वांक एक प्रेरण जाता.